काणकोणा शिक्षकान विद्यार्थ्याक बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या। हे मारहाणीत जखमी जाल्ल्या विद्यार्थ्याचेर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। मारहाण केल्ल्या शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हणून पालकांची मागणी। काणकोणा बलराम शिक्षण संस्थेच्या एका भुरग्याक शिक्षकान बेदम मारहाण करपाची घडणूक घडल्या। भुरग्याचे सध्याक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात उपचार सुरू आसात। भुरग्याक बेदम मारहाण करपी शिक्षकाचेर कारवाय करची म्हूण पालकांची मागणी। स्कुलाक गेल्लो ते देडा सुमार खंय ते पैंगीणच स्कुलाक एका स्पोर्ट्स वचपाक तेणी तो टिचरी विचारपाक गेलो खंय टिचर जेवन वचपाचें काय मागीर वचपाचें म्हणून इतलें तेणी खंय टिचरी विचारलें म्हणून खंय तो सर येयलो आनी ताका आपूण क्लासी वयलो खंय आनी म्हणपा लागलो खंय तूं टिचरी कित्याक विचारपाक गेलो म्हण तेणी त्या मोफातान ताका तकलेचेर हातीचेर आनी पांयाचेर मारलो आनी तो मागीर दुसरी टिचरी विचारले खंय वंदन टिचरी सांग खंय टिचर आपल्या तेणी सरान मारलो म्हण ती म्हणपाक फोटो काडून घेवपा लागले खंय आनी म्हणपा लागले खंय आपूण तुका आयडेस लायता हें लायता तें लायता लायले खंय मागीर तितल्या वटान तो भिवनूच गेलो पैंगीण खेळपाक मागीर खेळटरी तो धांवला खंय स्लो धांवन खंय तो भिवन कितें आपल्या फाल्यां परत मारतो म्हणून सर मागीर येयलो आनी मागीर 7:30 घर पावलो सांजचो आनी म्हणपा लागलो आपल्या तकली कितें जाता म्हणपा लागलो आनी पळय म्हणपा लागलो आपल्या आंगा सामको मारलो म्हणपा लागलो आपल्या बैला सारको मारलो म्हणपा लागलो सरान आनी हांवें म्हळें आपल्याच्यान चलपा जायना हांवें जाल्यार न्हवरे बाबा म्हण सांगलें तो म्हणपा लागलो आपल्याच्यान उब रावपा जायना जाल्यार आमी हॉस्पिटलांत या म्हणलें काणकोण मागीर काणकोण येयलें आनी मागीर काणकोणच्यान सगळें येयलें केलें आनी मागीर ते मडगांव चल म्हणपा लागले। हे घडणुकेचेर काणकोणचे समाज वावुरप्यांनी तिडक उक्तायल्या। 2 ऑक्टोबरा दीस एक काणकोणात इन्सिडंट घडलो म्हणजे स्कूल आसा बलराम एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा काणकोण खोतीगांवांत त्या वाठारा भितर आमचो एक भुरगो शिकता काणकोणचो ताचें नांव रुपेश रत्नाकर गांवकार म्हणून ताजी आवय आमचे बरोबर आसा ताजे बरोबर ताराय आसा तो इन्सिडंट जालो त्या भुरग्याक एक टिचरान मारलो ताजे तकलेक मोठी बॉंग आयिल्ली आसा आनी पांयाक मारले फाटले 2 दीस तो हॉस्पिटलांत एडमीट आहा मारली उपरांत सुद्दां तो आमचो भुरगो त्या एक प्रोग्रामाक तो रनिंग करपाचो प्रोग्राम आसलो त्या कॉम्पिटिशनाकूय ताणें भाग घेतलो ताजे नंतर तो आयलो हॉस्पिटलांत हाडलो गव्हर्मेंटांतल्यान ताका हांगा हाडला पांय सुजलोलो आसा त्या भुरग्यालो आनी भुरगो एकदम भिला ताजे उपरांत ताजे टिचर जो कोण मारलेलो तोय काल आयलो तोय कितें तरी सांगून गेलो ताका तें करनाका तें करनाका तेजे उपरांत काल सोशल मिडियाचेर बोवाळ जालो प्रतिमान येवन करून आयज ताराबाई आयलें ताराबाईन येवन पयलो PIक फोन केलो खंय पावला म्हणून ताराबाईन फक्त FIR रजिस्टर जाल्ली भुरग्यालो स्टेटमेंट घेयल्लो नासलो तारान सांगलें ताका आतां स्टेटमेंट रिकॉर्ड जावपाक जाय म्हणून आपूण आसा आपल्या उजी जावपाक जाय एक बायलांचो एक वटणी तो NGO आयलो ताणें स्टेटमेंट रिकॉर्ड केलो PSI कोण एक आयिल्लो वेळीप म्हणून ताजो स्टेटमेंट घडलेलो आसा ही जी आसा सामकी अत्यंत दुर्दैवी आसा म्हजी मागणी सरकारा कडेन आसा आनी ते स्कूलचे आमचे माननीय सभापती कडेन आसा सभापती कडेनूय आमी मागतात ह्या टिचराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागतात स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। गोमंतक TV खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर।